करासवाडा ते कोटणीचो वाळ मेरेन रस्त्या कुशीक जावपी बेकायदेशीर पार्किंगाचो लोकांक त्रास जाता. रस्त्या कुशीक कशाय कशे ट्रक पार्क केल्ल्यान येरादारी लेगीत आडकून पडटा. बेकायदेशीर ट्रक पार्किंगेक लागून कितलेशेच अपघातूय जाल्यात. कांय वेळार जाल्यार ट्रक ड्रायव्हर आनी क्लिनर रस्त्यारूच कोपाक बसतात. थंय हागप मुतप असले प्रकारूय लोकांनी पळयल्यात. पळयात कशी धुमशणां चल्ल्या ती. डेली हांगासर दिसाचे असतात पूण रातच्या वेळार तर सारके व्हडले एलपी ट्रक व्हडले हेवी ट्रक कंटेनर बीन हे सगळे हायवेचेर पार्क केल्ले आसा आनी ताका लागून कितलेय तरी एक्सिडंट जाले. आमी कितलेशेच फावटी तरी न्यूज करून हे हायलायट केल्यात. त्या उपरांत न्यूज येयल्या उपरांत मातशें कितें तरी कंट्रोल जाता आनी मागीर येतात पुलीस बीन आनी तांकां थंयसरले धांवडटात आनी ताका लागून एक्सिडंट जायत असतात. रातची जर हे घेतलो जाल्यार थंयसर वायन शॉपार सोरो घेतलो आनी जाल्यार गाडी आनी ते थंयसर हायवेचेरूच बसले आनी ड्रिंक करताले पियाताले बीन. तांकां विचारलें तुमी हांगासर हें करतात ते आनी तुमचो एक्सिडंट जालो आनी कितें जालें जाल्यार मागीर कितें काय ते गाडयो भायर करतात आनी केलें जाल्यार एक एकदां तांकां ते मुतोंक बीन जाल्यार हायवेचेरूच थंयसर रावतात आनी रस्त्यारूच ते मुततात. ते हेच तरी एक्सिडंट जाले आनी आमी तर ते न्यूजाचेर ते हायलायट करीतच आसता. त्या उपरांत मागीर ट्राफीक पुलिसांनी हांगासर बॅरिकेड हाडले आनी थंयसून हांगासर फूल सारके ते फुडें एक देवूळ आसा थंयसर ते मेरेन तेंच्यांनी बॅरिकेड घातलेले आनी ते बॅरिकेडाक लागून त्यो गाडयो चडश्यो पार्क जायनासल्यो. खंय तरी खंय तरी बंदोबस्ताक लागून ते बॅरिकेड पुलिसांनी ते वयले आनी आतां परत ती सगळीच ओपन जाल्ली आहा आनी त्या लागून आतां डेली परत आहले तशेंच ते हेवी ट्रक बीन आहा पळय ते पार्क केल्ले आसात. पूण हे खरें रातच्या टायमार डेंजर असतात. दुसरे जे स्ट्रीट लायटी आसात ते बीन एकदां अर्द्यो पेटतात अर्द्यो पेटनात. हे बीन आमी ते हायलायट केले आनी एक जेन्ना हायलायट करून बातमी बी येयली काय ना मागीर ते दीस ते पेटतात परत 2 दिसांनी आसले तशेंच जाता. हेचेर खरें कितें कन्सर्न डिपार्टमेंटान हायवे आसा आनी पुलीस बीन आसा तेंच्यांनी कितें तरी एक्शन घेवन हे सगळे आहा ते अपघात जावच्या खातीर वाटोवपाक लागून कितें तरी योजना करची. स्टुडंटा खातीर पुर्वजान श्याम पडटली.